पूर्वपेक्षा मातशें म्हारग जाला मातशें वाडल्या तरी पण कितें पेरंट्स भुरग्यांक घेवचे जाय ती वस्तू घेवचीच पडटा न्हू म्हणून पेरंट्स घेता ते पळयना वयर सकयल कितें आसा ती जाय त्यो जायच गोश्टी त्यो घेवच्योच पडटा हांगा ना जाल्यार थंय दुसरे कडेन तरी घेवपूच जाय न्हू सो मातशें उलोवंक पळयत जाल्यार जसो एक हाय आसा अशें म्हाका दिसता. पण जे कॉमन पेरंट्स आहा तांकां कॉमन पेरंट्स तांकां कितें करतले लोंगाय ती आपली घेवचेच पडटले नाजाल्यार कितें तरी दुसरे कडेन उदक गेली म्हणून खंय तरी एक वस्तू जाल्यार बागायतल्यान हें करचें पडटलें पण घेवंक ती वस्तू जाय ती जायच न्हू भुरगे आपल्या भुरग्यांचें पळयना घेवन सोडटा. पोरच्या पेक्षा उनो म्हारग गेल्ले आतां कित्याक फाल्यां सगळ्यांक जाय न्हू तें नाजाल्यार गांवांत फाल्यां इस्कॉलाक ती बुकां येतली सगळ्यांक आयजूच कितें तें घेवंक जाय फाल्यां मागीर ती कितें आसा आयची रेट फाल्यां डबल जाता आणि मेळत ना मेळत मेळत ना मागीर ते मागीर भुरग्यांचे हाल जाता न्हू त्या जी रेट आसा ती घेवपाची उबी रावपाची म्हणजे भुरग्यांक जाय ते घेवचेच पडटा. सगळे भुरग्यांक कितें जाय पळय पेना पर्यंत ते व्हडले बॅगा पर्यंत सगळे जाय रेनकोट बिनकोट सगळे जाय म्हणजे तांकां जे जाय तेच घेवचे पडटा. हय हय तांकां जाय तेच आनी तांकां तसो तो पॅटर्न जाय तोच पॅटर्न रेनकोट जाय म्हणजे तेजे मागीर कितले रेट बी ते तेजी रेट बी आहा ती मागीर ती कशी आसा. नवीन शैक्षणिक वर्साक निमाणे एकदाची मंगळारच्यान उमेदीन सुरवात जाल्ली आसा. नवीन शैक्षणिक वर्स म्हणटकीच भुरग्यांक रेनकोट बॅगा छत्र्यो आनी हेर शालेय वस्तूंची गरज लागता. फाटल्या 2-3 दिसांच्यान दिवचलच्या बाजारात शालेय वस्तू खरेदी करपाक सामको नेट आयला. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू शालेय वस्तू कांय प्रमाणात म्हारग जाल्ल्यो आसा तरी लेगीत भुरग्यांक जाय त्यो वस्तू जायच त्यो कितल्यो जरी म्हारग आसल्यो तरी त्यो विकत घेतल्या बगर पालकांक पर्याय ना. ताका लागूनच चडशा पालकांनी आतां ह्यो वस्तू खरेदी केल्ल्यो आसा. एके वाटेन शालेय वस्तूंची खरेदी जाल्ली आसा तरी लेगीत दुसरे वटेन अजूनय कांय पाठ्यपुस्तकांचो उणाव दिसून येता. दिवचलच्या बाजारात तर पाठ्यपुस्तकांची विक्री करपी दुकानात इयत्ता 9वीच्या गणित आनी मराठी ह्या 2 विशयांची पुस्तकां अजूनय आयिल्ली ना. ही पुस्तकां केन्ना येतली ताची पालक वाट पळयतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम